तर आयची रेसिपी आसा, आयज आमी मटन काबुली पुलाव करया. तर हे तांदूळ पळोवन घेया. पळोवपाक बलम तांदूळ अशें दिसता, उकडे, पण हे तांदळाचें नांव सेला रायस, ब्रावन बासमती. तर आमी तांदूळ पयलीं भिजोवन घेवया. 4 ते 5 वर पर्यंत भिजोवपा जाय. हांवें 2 माप तांदूळ घेतला. 2 माप तांदूळ म्हणजे 6 कप उदक घालपाचें. तर मसालो कशी करपाचे ते पळोवन घेवया आमी. जिरे 1 टेबल स्पून, वेलची 15 ते 16, मिरी 1 टेबल स्पून, तीन घेतला आहे मोठी वेलची, लवंग 1 टेबल स्पून असा, तिकी पळयात 2 इंच असा. हे सगळे घालपाचे मिक्सरान आणि पावडर करून घेवपाचे. आणि हातूंतले फक्त एकूच चमच 1 टेबल स्पून आमकां यूज करपाचे. मटन घेतला अर्दे किल, चड मटनाची गरज ना. 1 कांदो हे भाशेन स्लायस करून घेवपाचे. तेल घालया पयलीं आणि कांदो घालून भाजून घेवया. कांद्याचे कलर मातशे चेंज जाल्या उपरांत आमी घालया मटन. मटन घालून आमी भाजया एका बरें. आता 1 टेबल स्पून आमी ते मसालो केल्ले न्ही ते घालया. चड मसालो काय वचना हितून. मीठ घालया. आता उदक घालया आणि शिजवून घेवया. 2 वर लागले म्हाका हे मटन शिजपाक. जाता तितले कुकरान शिजोवपाचे अवॉयड करात, तितले मजा येवपाना. हे बया इतले सॉफ्ट जाल्ले हा, एकदम पीस उडपाक लागला मटन. आता हे सायडीन काडून घेवया आणि तेजे रस हा ते काडून घेवया. हे बया हे भाशेन मेजरमेंट घेतला हे. आता आमी मटन शिजयल्ले जे रस हा पळय ते आणि उदक मेळून टोटल लिक्वीड जे आहा न्ही 6 कप जावपा जाय. एकदम सिंपल, तेजे वयर सकयल घालनाकात. आता गाजर जाय पडटले आमकां. गाजर हे भाशेन कातरून घेवया आमी. जुलियन कट म्हणटा हेका. तेल घालया इले आणि गाजर तळसून घेवया. वीस ग्राम किशमिश आमी तळसून घेवया. काबुली पुलावान साखर वता. हांव साखर घालना, कारण म्हणजे किशमिश आणि गाजर तेतून इतले साखर उरता, इतले गोडसाण दिता, ते साखर घालपाची गरजूच पडना. आता आमी रायस घालया हितून आणि मातशे भाजून घेवया रायस ते तेला वांगडा. मीठ घालया आणि आता जे मटन शिजयल्ले रस हा पळय ते घालया. यखनी म्हणटा तेका. जे मटन शिजयल्ले जे रस हा न्ही ताका यखनी म्हणटा. उदक घालया. हे सारखे मेजरमेंट केल्ले हांवें सगळे. उदक आणि यखनी टोटल 6 ग्लास. 2 ग्लास रायस जाल्यार 6 ग्लास यखनी. हे आता आमचे रायस शिजलेले आसा 90%. 10% आमी ताका दम दिवया. आता मटन, गाजर, किशमिश हे सगळे तितून सारखे माणया. धाकण लावया आणि सारखे 7 मिनटां आमकां एका दम दिवपा जाय. बरें कपडो बिपडो घातल्यार जाता बरें. जितले दम दितले तितले मजा येता. 7 मिनटां जाल्ले आसा आमचे. हे पळयात. आहा एकदम परमळ घर भरून. चड मसालो ना काय ना, एकदम झगास. मेळ्या दुसऱ्या व्हिडिओन.
आणि कितें तरी नयें करया. देव बरें करूं.